येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयचे हेडलायन्स. गोंयांत इनोव्हेटिव्ह आनी स्टार्टअप हब करपाक सरकाराचे यत्न सुरू, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. काणकोण खोतिगांव वाठारांत गंवा रेडो घालता धुमशाणा. काल घेतलो गाबतीन जर्सी गायेचो जीव. रान खात्यान जाता तितले बेगीन काडचो उपाय, थळाव्यांची मागणी. गोंयांत वाडपी पर्यटनाक लागून सैन्याक सादूर रावपाची गरज. आतंकवाद विरोधी पंगडाच्या ब्लॅक कमांडो वांगडा मडगांव पुलिसांची आयज मॉक ड्रील. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत इनोव्हेटिव्ह आनी स्टार्टर हांचो हब जावचो ह्या खातीर सरकाराचो सातत्यान यत्न सुरू आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पळयात. गोंयांत वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इवन दो इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी which we are establishing at तुवें हाज्या खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय तयार करपाक घेतला. बऱ्याच जाणांनी कदाचित पळोवंकूय ना आसतलो, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करपाक इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी गोंयांत जावची म्हणून त्याचो प्रयत्न सरकारान चालू दवरला. हांव एक्सपेक्ट करता, म्हाका दिसता विथ युअर इनिशिएटिव्स गोंयांत आमी एड्युकेशन हब जावचे, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन शॉर्ट इट इज एन इनोव्हेटिव्ह आनी स्टार्टर्स हांचे हब जावचे. म्हणजे क्रिएटिव्ह थिंकिंग्स हाजे क्रिएटिविटी गोंयांत क्रिएट जावची हाज्या खातीर सरकारा कडल्यान सातत्यान प्रयत्न आसा. आमचे IT डिपार्टमेंट्स हे वेगवेगळे इनिशिएटिव्स ताज्या खातीर सातत्यान घेत आसा. 23 डिसेंबर हो शेतकार दीस म्हूण मनयतात. ह्या निमतान गोंयच्या 7 शेतकारांचो भोवमान केलो. आत्मा नॉर्थ गोवा आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस पेडणे हांचे जोड पालवान विभागीय शेतकीय कार्यालय पेडणे हांगा ही कार्यावळ घडोवन हाडली. शेतकार भावांनी ह्या संस्थेन येवन फावो ती मदत घेवची अशी मागणी डॉक्टर प्रवीण कुमारान केल्या. पळयात. भावनाएं अपार है. अगर आप उचित तकनीक अपनाएंगे तो हमारे पास अच्छी किस्में धान की भी है, बैंगन की भी है, जो बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगता है. जो हमारा गोवा का लोकल बैंगन है उसमें बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी आती है. जो हमारी किस्में हैं टेस्ट आप जैसा ही बैंगन का है. गोवा का जो बैंगन है लोकल जैसा टेस्ट है, बैक्टीरियल विल्ट नहीं आती है. इनकम 3 गुना हो जाएगी आपकी. इसी ढंग से काजू की किस्में हैं. तो गोवा की लोकल किस्म लगाएंगे तो 2 किलो 2.5 किलो काजू आपको एक पेड़ से मिलेगा, एक झाड़ से मिलेगा. अगर हमारी किस्में अगर आप लगाएंगे 8 से 10 किलो झाड़ आपको मिल जाएगा. तो इस तरह की तकनीक हमारे पास है और मैं किसान भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि वो वक्त निकाल के हमारे संस्थान पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करें, हमारी सब तकनीकों के बारे में जानकारी लें और जो भी हमारे वैज्ञानिकों से, हमारे जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनसे उनको सहयोग चाहिए. वो हमेशा तत्पर है किसानों का हैंड होल्डिंग करने के लिए. We have developed four rice varieties which are mainly suitable for cultivation in the Kazan land. Goa done 1, 2, 3, 4. Actually in Goa earlier only local varieties to be grown like Kurgu, Tasgo and Chite, and which are giving only around 15 quintals to 20 quintals per hectare. Now with the development of these varieties we could able to increase the yield level almost to the double. Like these 4 varieties are giving 30 to 35 quintals per hectare. With this we could be successfully would able to increase the productivity of these Kazan lands. शेती ही आज काळाची गरज जावन आसा आनी आमचे गोंया जर स्वयंपूर्ण जर करतले जाल्यार आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें स्वप्न जावन आसा की गोंयांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर चड करून एग्रीकल्चरान त्या खातीर सगळे जे रुरल यूथ आसा तांच्यांनी शेतीचेर भर दिवप खूब गरजेचें जावन आसा. आमचे कृषी विज्ञान केंद्र तशेंच ICR CCRI गोवा हांचे कडेन वेगवेगळे टॅक्नोलॉजीज अवेलेबल आसा. त्यो जर सगळ्यो जर घेतल्यो आनी आमची जर शेती आसा पळय ती डायवर्सिफाय केली जाल्यार आमचे गोंया स्वयंपूर्ण जावपाक वेळ लागचो ना. इतलेंच सांगून हांव सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा दिता. मातशी कमी आसा आनी शेतकऱ्यान जर मनान धरलें आनी तेंच्या जर मनान काळजान आसा जाल्यार आमी सहज फुडें वयतले. आमचें कॉपरेशन तांकां सहज आसतलें. कित्याक आयज जवळ जवळ 70-80 शेतकार हांगा आयले आनी हो प्रोग्राम सक्सेसफूल केलो. तांकां हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी तेंच्यांनी ही जी वात आहा ती अशीच पेटत दवरची आनी एग्रीकल्चरान आमकां सेल्फ रिलायंट आमी जे म्हणटा आमचो CM की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय जावचें
अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी तेतूर आमी प्रयत्न करुया आनी देव आमकां निश्चितच यश दितलो. काणकोण खोतिगांव वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं एक रानटी गोवारेडो गांवांत धुमशाणां घालीत आसा. ह्या आदीं तेणें एका मनशाचो जीव घेतिल्लो. काल ताणें गांपतीन जर्सी गायेचो जीव घेतलो. थळाव्या लोकांक आतां गोवारेडो गांवांत आयिल्ल्यान जीव मुठीत घेवन रावचें पडटा. रान खात्यान जाता तितले बेगीन हाजेर उपाय काडचो थळाव्यांनी मागला. पळयात पुराय बातमी. पयलीं गांवां फाटल्यान भरपूर प्रमाणान रान आसतालें आनी ताका लागून रानांतलीं जनावरां गांवांक येनाशिल्लीं, कारण तांकां आपलें खाद्य रानाकूच मेळटालें. पूण आज परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. गांवां फाटलें रान आज काबार जालें आनी त्या जाग्याचेर आयज लोकांनी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो लागवडी उब्यो केल्या आनी ताका लागून गांवांतले वाघ सारकीं जनावरां गांवांत येवन कुत्र्या माजरांक फारोवपाक लागल्यात. अशाच तरेची घटना आयज काणकोण तालुक्यांतल्या खोतिगांव वाठारांत आशिल्ल्या श्री मल्लिकार्जुन देवळा कडेन घडली. ह्या देवळा कडेन एक गवरोडो आयलो आनी ताणें एका जर्सी गायीक चरपाक गेल्ले कडेन मारलो आनी ही घटना गांवाक मध्य भागांत आशिल्ल्यान सामकी आतां भिरांकुळीचें वातावरण पसरल्या. हो गवरोडो खंय दर दिसाक ह्या वाड्यार येवन येवन फिरतात. बऱ्याचशा फावटी तो फातर मारल्यारूय वचना आनी त्याच बरोबर सगळ्यात मोठी खतरनाक घटना म्हणजेच गेल्या 1.5 वर्सां पयलीं ह्याच भागान जवळपास एका जाणट्या मनशाक गवेरेड्यान ठार केल्लो. पूण तो जाणटो मनीस आशिल्ल्यान फॉरेस्टांक कंप्लेन केली ना, पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली ना की तागेली बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हेली ना. अशा परिस्थितीक लागून आदली घटनाय लिपून उरिल्ली ती आयज उफाळून वयर आयल्या. ज्या मनशान ही घटना आमकां सांगली आनी ज्या मनशाची आज गाय मेल्या त्या मनशान आपल्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान काय आर्थीक मदत मेळची अशी अपेक्षा केल्या. त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खंय त्या गवेरेड्याचो बंदोबस्त करचो अशी ताणें मागणी केल्या. ही काल सांजची 5:30 सुमार ती अशी चरपाक सुट्टाली आमकां हांव सांजचो असो मातसो एक वरभर अशी थंगाच वाड्यार अशी चरताली आनी थंयच गोंयरेड आसलो आनी गोंयरेड्यान ताका डायरेक्ट 2 जाण पाड घातली. एकटे फाटल्यान आहले एकटे फुडल्यान आहले आनी ते मुखार येयल्ल्या तेणी सारको तो मारलो आनी तेजी पोट पुरा फोडलें. कितले वर्साचे आसले? वर्स ताका जातली 17 म्हयने बी अशें 16-17 म्हयने जाले ताका आनी 1 म्हयन्याची हें आहली ती प्रेग्नेंट आहली. क्रॉस केल्लो. म्हणजे आतां हे सामके वाड्या कडसून कितले लागीं पयस? वाड्यार पळय सारकी देवळाक एक हे कितली 5 मिटर म्हणून 10 मिटर इतले वाड्यार सावन फुड्याक काळवटींक म्हणल्यार जाता लोकांले. देवळा सावन तेंकोन हे पळय देवळा आनी हांगा पळय 5 मिटर म्हणून हांव हें डिस्टन्स. हेजे फाटी असल्यो गजाली केन्ना जाला काय कितें? हेजे फाटी गोरवां मारलो काय हे आमचे कडेन हें ना, पूण मनशा फाटी पोरू एकट्याक मनशा मारले तेमी हांगा गोंया कडेन. मागीर तेजी कंप्लेंट बी कांय केला लोकांनी. ते तो जाणटो मनीस म्हणटा आनी तेमी घरच्यांनी नाका म्हणल्यार ती केला. आनी आतां हें तर तेजी कांय फॉरेस्टान बंदोबस्त करना जाल्यार कोणा मनशा मारतलो तो प्रत्येकाक घरा कडेन काळवटी तो येवन भोंवता सारको आनी सगळें कोणा काजू वचपा लोक कोणा आनी हें करना ते आतां सगळें भिनूच रावता तेका. तिळसाण जाली की सगळे लोक भायर म्हणल्यार घरांतल्यान सरना हांगा. आतां एक्झॅक्टली आतां सादारण वर्सभर जालो तो अशी लोकांनी तोंडीक फॉरेस्टाक खबर आहा ते आनी हांगा त्या फॉरेस्टांतले मनीस हांगा वाड्या वयले बी लोक आहा सगळ्यांक खबर आसा. तेमी मदीं कितें दावणोवपाक हें बी केल्लो हें म्हणलो अशें सांगताले ते फॉरेस्ट हांगा येयले पळय ते सांगताले तेमी पयलीं हें केलें म्हण. आनी आतां ते कितें तरी आपूण हें करता म्हणटा आतां कितें करता तें पळोवपाचें फुडें. एक्झॅक्टली कितले टायमार हे अंदाज? सांजचें काल सांजची 5:30 दिसान. काल दनपार 11 साडे 11 म्हणून पळयलें तेका आमी ट्युशन परत पळयलें तेका बाबा आमी हांगा ट्युशन भया म्हाज्या कडेन आहलो पूण ट्युशन हांगा पळयलें तेका आमच्या वयचेर आनी मागीर तर राती बारकां हें करता हेका पळोवन रावलें हांव. पूण आतां ह्या दिसान दिसता का चालू दिसता का? चालू आसतो तो दीस चालू. तुमकां तेजी भंय बी दिसना? भंय दिसना न्ही रातीन भायर सरोन भोंवो भंय दिसता आमकां. मागीर तुमी राती भायर सरना? रातीन भायर सरप कशीं आमी एकटी उरता पळय भायर सरोन भंय न्हू आमकां. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत नाताळ नव्या वर्साक लागून पर्यटक वाडल्यात, जाका लागून सुरक्षा दळाक सादूर दवरपाची गरज आसा. आयज सकाळी मडगांव पालिका मंडळाच्या हॉलांत आतंकवाद विरोधी पंगडाच्या ब्लॅक कमांडो वांगडा मडगांव पुलिसांनी मॉक ड्रील केली. खंयचोय आतंकवादी हल्लो जाल्यार सैनाची बरी तयारी करपा खातीर केल्ल्या व्यायामाचो हो अभ्यासक्रम आशिल्लो. पळयात.
मॉक ड्रिल आशिल्लें ATS टीम आमची येयल्ली ATDS टीम येवन आमी म्युनिसिपालिटी घुसली म्हणून आमकां कॉल येयलो आमी ते ड्रिल दोन टेररिस्ट आमी ठार केले. एक सांग कितली तुमचो स्टाफ जो आसा ह्या ड्रिला आसलो तुमच्या? मॉक ड्रिला ATS आशिल्ले आमचे 8 जाणां ATS आशिल्ले आनी बाकीचे आमचे मडगांव पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ आनी BDDS टीमीचे स्टाफ. ओके. ह्या क्रिसमसा खातीर तुमी क्रिसमस आनी न्यू इयरा खातीर आमचे मॉक ड्रिल आसा ताका लागून कोणी टेररिस्ट अटॅक जावचे न्हू म्हणून. आतां तुमी पेट्रोलिंग बी करतले मार्केटांत? पेट्रोलिंग आमचें डेली चालू आसता तशेंच एनी एक ड्रायव्ह चालू आसता जे ल्हान भुरगीं चलयता पळय न्हू तांकां आमी तेची गाडी सीज करता. आज मार्केटांत वतले तुमी? आतां मार्केटान अकस्मात म्हाका दनपारां हांव सिनियर सिटीजनाच्या फंक्शनाक गेल्लो. म्हाका PIन फोन केलो की आज म्युनिसिपालिटीन मॉक ड्रिल करता अशें. सो सडनली हांव फंक्शन काबार करून जाल्यार कोण तरी ब्लॅक कमांडोज ब्लॅक ड्रेस घालून म्युनिसिपालिटी कोणाक सो म्हाका कितें दिसलें पयलीं आमी कोण मर्डर काय चोर बी घुसला काय म्हणून पूण दे हॅज टू तांचे सगळें पयलो ते मॉक ड्रिल करताले. सो मॉक ड्रिल करप म्हणजे ते ट्रेनिंग घेतात दाखयतात म्हणजे एक टायपाचो हें कशें चोरांक धरप कशें तेणें आयडेंटिफाय करतात. आमी 26/11 हातून पळयल्ले कडेन आसा टेररिस्ट अटॅक कशें टेररिस्टांनी म्हणजे कसाबाक धरिल्लो. सो सेम पॅटर्न ताणें आज यूज केलो अलॉंग विथ द ब्लॅक कमांडोज ब्लॅक ड्रेस बी घालून. एक्चुली बरी गोश्ट. जो आमचो तुळशीदास नायक जो आसा PI बरें अत्यंत बरें काम करता. आनीक आमी सदांच पुलिसेक ब्लेम करतात की पुलीस हें करना तें करना पूण पुलीस आपले पर्यंत खुबशे प्रयत्न करतात. तर पब्लिकेन सगळ्यांक तांकां सहकार्य करचें हांव सगळ्यां कडेन मागतां आनी पुलिसे कडेनय मागतां. ह्यो जो डेमो तुमी मॉक ड्रिलाचो जो केला तो टेररिस्टांक धरतात खरेंच ताणें अशे खुबशे जेन्युइन प्रयत्न करचे. ते खुबशे अनवॉन्टेड जे लोक आसा जे एक्टिविटीज करतात अशें आयकपा येता की थोडे भायर भोंवतात की चलते भोंवता आसतना बायलांच्या आंगा वयले सरपळी मंगळसूत्र काडून व्हरतात. सो ताणें ऑलरेडी धरिल्ले कडेन आसा पूण अशे प्रयत्न तांचे तांणी धरपाचे करचे सातत्यान ते करत आसा. खुबशे पयलीं परस कमी जाल्ले कडेन आसा. आनीक मॉक ड्रिलें अशें जें डेमॉन्स्ट्रेशन करप हें गरजेचें आसता. सो आमी सद्या स्टाफच भिलो की जे वेळार म्हाका PIचो फोन आयिल्लो. हांवें चीफ ऑफिसराक हांव नाशिल्लो हांगा असले कारणान PIक सांगलें अशें येता चलपाचें. जेन्ना अकस्मात पुलीस आनी जेन्ना ब्लॅक कमांडोच्या भितर सरले एंटायर स्टाफ सगळे भिले. पुलिसाचो भंय हो सदां सगळ्यांक उरपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कारण आतां अशें जालां हें जनरेशन इतलें मुखार फास्ट चलपाक लागलां की कोण कोणा भिना. तो पुलिसाचो कोणाचो तरी भंय कोणाक उरपाक जाय आनी खास करून पुलिसाचो तरी भंय पब्लिकाक उरूंक जाय. राज्यात फुडल्या दिसाक सुके हवामान उरतले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज वत पडून हवामान नितळ उरतले. सांज वेळार कांय वाठारांनी हलको दव पडटलो. प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ते भायर आयची चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस उरतले. गोंय दर्यादेगेर वाठारांत बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना पूण दर्यादेगेर नेटाचे वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान आनी अशांत हवामानाक लागून खोल दर्यांत वचपी नुस्तेकारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपतात. मेळा फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.